प्रितीच्या भाव भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 13वी चीट 18 ते 21 पर्यंत. आनी आयज जेजू शिवर्तमानान एक प्रश्न विचारता. तो म्हणटा, देवाचें राज कोणा भाशेन तें आनी कोणा भाशेन आमच्यान हें देवाचें राज पळोवंक जाता. तो म्हणटा, एक सांसवाची बीं जी आसा त्या सांसवाच्या बियां भाशेन देवाचें राज जावन आसा. कित्याक जेन्ना हें सांसवाचें बीं आमी जमनीर घालता तें किल्लोतोस एक नवें झाड येता आनी तें व्हडलें तें झाड इतल्या ल्हान बियांचें झाड इतलें व्हडलें जाता की सुकणीं येतात आनी त्या झाडान आपलें घर कोत्तात आनी थंयसर रावतात. आनी जेजू म्हणटा, ताजें उतर जावन आसा एक बीं जावन आसा देवाचें उतर. आनी खी म्हणलां तें पयले चिटीन पेद्रूचे पयली चीट पेद्रूची पयलो चॅप्टर वोड 23. देवाचें उतर जावन आसा एक बीं. जेन्ना हें बीं आमी आमच्या काळजान रोयता, म्हणजे आमी वाचता देवाचें उतर, त्या उतराची सजमणी घेता, त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता आनी तें उतर आमी पाळटा आमच्या जिवितान, तेन्ना की हें देवाचें उतर हें जें बीं जावन आसा आमच्या काळजान तें आमी धरून आनी आमी जेन्ना कोत्ता तेन्ना आमी खरेंच देवाच्या राजाची फळां ह्या आमच्या जिवितान दिवंक पावता. भाव भयणीनो, आमी कितलीं फळां खाता. आंबे खाता, पणस खाता, आपोल खाता, पोपाय खाता, चिबूड खाता. सगळ्या फळांक एक बीं आसता आनी तें बीं आमी काडटकूच आनी तें आमी जमनीन घालतकूच तें बीं मोडटा पूण एक नवें झाड येता. तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता, आमच्या काळजान तें दवरता, त्या सजमणीन आमी कोत्ता, आमीच आमचें मरण करून, म्हणजे आमचें पळय नासतना देवाचें उतर पाळपाक आमी आमचो दीस सादता, आमचें जिवीत आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सादता, तेन्ना कितें जाता? हें जें देवाचें उतर आमी कोत्ता आमच्या जिवितान, पाळटा आमच्या जिवितान, हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान देवाचें जिवीत घडोवन हाडटा, मोगाचें जिवीत घडोवन येता, शांतीचें जिवीत घडोवन येता. आनी भाव भयणीनो, ही गरज कित्याक? जेन्ना एक झाड फळां दिता, ती फळांची झाड दिता त्या झाडाकूच ना, ती फळांची झाड दिता ती दुसऱ्यांक. झाड फळां दिता म्हणून हांव आनी तूं आंबे खावपाक पावता, पणस खावपाक पावता, चिबूड खावपाक पावता, कांयंगां खावपाक पावता. तेच भाशेन जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, तें आमी नियाळ कोत्ता, तें आमी पाळटा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान, तेन्ना आमी देवाच्या राजाची फळां, मोगाची, शांतीची, दुसऱ्यांक बरें करपाची, ही फळां आमी दिता. आनी ही फळां आमकां न्हय, ही फळां दुसऱ्यांक. आनी जेन्ना आमी देवाच्या राजाची फळां दुसऱ्यांक दिता, खरेंच आमी ही फळां जी मोगाची दुसऱ्यांक दिता, खरेंच आमी जेजूक दाखयता की आमी ताजी जावन आसा भुरगीं, आमी देवाची भुरगीं म्हणून. कित्याक भाव भयणीनो, जो लोक ह्या जिवितान फळां दिता तोच लोक जावन आसा देवाचो पूत वा देवाची चोली. भाव भयणीनो, ह्या संवसारान आमकां देवान धाडला फकत फळां दिवपाक, जेजूच्या राजाची फळां दिवपाक, मोगाची. आनी ही फळां दिवपाक गरज आमकां हें देवाचें उतर आमच्या काळजान दवरपाक. आमच्या काळजान देवाचें उतर ना, पूण संवसाराचें न्यूज पेपरान कितें सांगलां, टीव्हीचेर कितें म्हणटात, न्यूज पेपराचेर कितें म्हणटा, हाणें कितें म्हणलां, ताणें कितें म्हणलां, गव्हर्मेंटान कितें म्हणलां, मिनिस्टरान कितें म्हणलां, शापायन कितें म्हणलां, शामायन कितें म्हणलां, हें सगळें आयकतूच आमच्यान फळां दिवंक जाता? ना, केन्नाच दिवंक जायना.
पण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तें उतर आमी पाळटा आनी खरेंच ती फळां दिता, आमी जेजूक दाखयता, देवाक दाखयता की आमी खरेंच ताची भुरगीं, आनी जीं भुरगीं आहात देवाचीं तांकां सगळें देवाचें बरें ह्या जिवितांत फावो जाता आनी सासणाचें सूख भोगूंक ती पावतात. आयज जेन्ना हें देवाचें उतर आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता, आयज आमी थाराय करुया, थाराय घेवया, आमी एक निर्णय करुया की हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळटल्या, खोदतल्या आनी खरेंच ही फळां देवाच्या राजाची आमी दुसऱ्यांक दिवपाक पावतल्या. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.